वट्ट 12 वर्सां उपरांत नार्वेच्या थोरल्या देवाची म्हळ्यार कोको देवाची जात्रा शुक्रारा जाता। ही जात्रा संवसार पाडव्याच्या आदले दीस म्हळ्यार शुक्रारा 1 एप्रिलाक व्हडा उमेदीन मनयतात। 12 वर्सांनी जावपी ह्या जात्रेक लोक व्हडा संख्येन हाजेरी लायतात। जात्रेक सुरवातीक नार्वे गांवच्या 5 वाड्यार फुलां दितात। सगळ्यात पयलीं सप्तकोटेश्वराच्या देवळान वयतात, उपरांत नार्वेतारी, थंयच्यान परत कणकेश्वरी देवळान आयल्या उपरांत पुराय गांवांत देवाक नाचयत भोंवडयता। ह्या उत्सवाचें खाशेलपण म्हळ्यार ही जात्रा दर वर्सा जायना। जेन्ना देवाची इत्सा आसता तेन्ना देव भायर येवपाचे संकेत दिता, अशें थळावे लोक सांगता। हो आमचो कोको देव म्हणटा 12 वर्सांनी आमी भायर काडटा। तेन्ना हेच्या पयलीं 15 मार्च 2010 आमी भायर काडलो तो। तेच्या उपरांत आतां तेन्ना हे कोको देव कशें आसता, 5 देवाचे जे पाटले आसता ते कळस जे आसता, कळस आमी 5 देवाचे पाटले कणकेसून घेवन येता। ते शांताराम पेंट करून थंयसर जो पाटला तो मदलो ग्रामस्थ आनी गांवकार तेंचो, मागीर खापऱ्या कडलो, राम मंदिर मुड्डे वयलो, मागीर चावड्याचो हांगासलो खंयचो तळ्यांचो आनी सप्तकोटेश्वर। पूण अंदू काही कारणाचो सप्तकोटेश्वर पाटलो हाडूंक ना, तेन्ना 4 देवाचे पाटले येतले हांगासर। तेन्ना ते पाटले मागीर कणके देवान दिता आनी थंयसर मागीर ते फुलां जी आसा ती फुलां मागीर गुडी आसा ती गुडीक घालता आनी ती गुडी मागीर ते सबंद गांवांतून वयल्या चोर वाटेनसून ती व्हरता आनी म्हाज्याक मागीर भेट दिवपाक वयता आनी थंयसून परत वयरसून ते मागीर चावड्यार थंयसून रिटर्न येता मागीर सगळें ते। हें म्हत्व हेजें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय शुक्रारा नार्वे वचून देवाचे दर्शन घेतले। गोमंतक टीव्ही खातीर नार्वेच्यान तुकाराम सावंत।